युवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. म्हापशा पेड्यान घराक उजो, सामाना बरोबर लासून गेले पैसे आनी भांगार. उजो पालोवपी दळान आटोपात हाडलो उजो. फोमेंतोक बेकायदेशीरपणान दिला लीज, दिला फटीचो EIA रिपोर्ट. लिजात आसात लोकांची घरां आनी देवळां, सुरू करपाक दिवचे नात खंड. हियरिंगाक केल्लो विरोध. आता डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदाराकूच सोडची पडटली ऑफिसां. म्हणचे पडटले कोण घर दिता काय घर. रवींद्र भवनान सांगला मेकळी करपाक सुवात. पळयात वास्कोचे सरकारी प्रशासकी गोंधळ. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. सरकारान अडवल पालकारांचेर अन्याय केला. गावातल्या एकल्या जमीन धनियाक विचारल्या बगर 50 वर्सां खातीर फोमेंतोक काडून लीज दिला. अडवल पालकारांनी फोमेंतो बरोबरच सरकाराचेरूय फोग काडलो. हियरिंग अडवल पालकारा खातीर, पूण दवरला गांवा भायर. गांवांतल्यो समस्या मांडपाक कमी वेळ कित्याक दिलो अशें विचारत थळाव्यांनी निशेध उक्तायलो. अडवलपाल थिवीच्या ब्लॉक 5 खातीर आयज दिवचले हिराबाई मेमोरियल हॉलात पब्लीक हियरिंग दवरिल्ली. गोवा स्टेट पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डान हियरिंग दवरिल्ली. समर्थक आनी विरोधक हियरिंगाक हजर रावले. समर्थक उलयताले त्या वेळार विरोधक वग्गी बसून आयकताले. पण पर्यावरण मोगी उलयतालो त्या वेळार मात कांय जाण बोवाळ घालतना दिश्टी पडले. हे हियरिंग आनी खणीन दिल्लो EIA रिपोर्ट फटीचो आशिल्ल्याचो आरोपय थळाव्यांनी केलो. आमी जे अडवलपाल ग्रामस्थ पब्लीक हियरिंग जाल्ले हेका मेजॉरिटीन ह्या अडवलपालच्या ग्रामस्थांनी विरोध दाखयल्लो आहा. आणि हो विरोध आमी आमच्या पॉयंटशीर जे तेंच्यांनी फॉल्स EIA रिपोर्ट प्रोड्यूस केल्लो हो कसो खोटो आसा आनी फ्रॉडुलंट आसा हो आमी आज दाखोवन दिल्लो आसा. पण आमकां एकूच खेदाची गोष्ट दिसली की आमकां अजिबात टायम दिलो गेलो ना. फक्त 5 मिनटां प्लस 2 मिनटां ही खंयच्या कायद्यान आमी विचारले पण ते सांगूंक शकले ना. आणि असो जो बुलडोज करपाची केल्या ही पब्लीक हियरिंग तेजो आमी खरो तर निशेध करता. आणि आमी आमचे जे म्हणणें आसा ते तर लिखीत दिल्लें आसा. आणि आमी आमच्या गांवाचेर जाणारो जो पळय अत्याचार आसा ह्या मायनी थ्रू जाणारो अत्याचाराचो आमी कशें सहन करचे ना. आणि हेजो आमी कशे तरेन आमी ही फायट करतले हे आमी फॉर शुअर आसा. कारण आमची कितकीशीच घरां जमनी देवळां ही ह्या मायनीन इलिगली घातलेल्या कोणाचेच कन्सेंट ना घेता. तशेंच आमच्यो जे लोकांक ह्या मायनीन पयलीं चलो आसतना ज्यो त्रास करून भितर उडयल हे केल्ले केसी घातलेल्या फॉल्स त्यो ह्या कारण ठरतलें की हेका EC मेळची न्हू म्हणून आमी पूर्ण तरेन आमच्यो शक्तीनिशी आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आणि आमचे जे गावाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून येयल्ले हे मेजर लोकांनी ह्या पब्लीक हियरिंग पूर्णतः विरोध केल्लो आसा. ह्या मायनींग ब्लॉक 5 अडवलपाल मायनींग आमी पूर्ण विरोध दाखयल्लो आसा. आणि हेजेर ते पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी बाकीचे जे ऑथॉरिटी आहा हेजेर कारवाई करतले आनी योग्य ती कारवाई करतली अशी आशा. माझ्या दृष्टीन टोटल इलिगल आसा. कित्याक जे लिगल सर्टिफिकेट दाखयल्ले आसा जे लँडओनर आसा तांचो कन्सेंट न घेता एकाय व्यक्तीचो कन्सेंट न घेता गव्हर्मेंटान आमकां अन्याय करतो आसा. आनी आमची जमनी 50 वर्साच्या लिगाचे गव्हर्मेंट रिसोर्साक लिगाक दिल्ले आसा. हे लोकशाही खूब चलना. आमच्या देशात लोकशाही चलता. माझ्या घरात दिसून तोट्या भाड्यात पळोवंक शकना हो त्या धर्मांतराचो अन्याय आसा. आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे लीज ऑपरेशन जातलें अडवलपाल गांवांत लीज ऑपरेशन जातलें तेन्ना पब्लीक हियरिंग दुसऱ्या ठिकाणी घेवपाचो कायद्यान दिसना. अडवलपाल गांवांतले व्यवस्थीत आसता त्या गांवांत अडवलपाल गांवांतले पब्लीक हियरिंग न जाता दुसऱ्या ठिकाणी दवरप हो त्या गांवांचो अन्याय आसा. Never visited the site. As you can easily see from the flora fauna listing that they have done. Within the core area, the EIA report claims there are only 5 kinds of trees. It is such a mockery because there are 25 houses. People have coconut, mango,
then how did he prepare the report? He's saying there are only 3 mammals inside this entire 26 hectare forest, partly forested area, which is a rat, mongoose, and a hare. But the place is full of cigarettes, it's full of wine bowl, it's full of all kinds of animals. आयज जनसुनावणी आहा आणि आमच्या अडोलपाल गांवांत 2दा ग्रामसभा जाल्लेली आसा ताका ओपोज केला. तर सद्या कित्याक हे मायनिंग आहा ती सगळी शेतां बितां सगळी बंद जाल्लेली आहा. आतां फक्त उरल्या कुळागरां आनी आतां तेंच्यांनी पळय लिजाक पळय हें केलां. ते लिजाक आमची घरां आसा, देवळां आसा, मोसुंडे आसा आनी तेंच्यांनी हें लीज केलां. हें कशें केलां? आमकां कितें नोटीस कितें दिला? कितें कांय ना दिवं. खंयच्या हेचेर हें करता आनी आज तेंचेर हें दवरलां. आमी कितें करपाचें? जनसुनावणी पुढे ढुकलची अशी कितें मागणी केली? मागणी केल्ली आनी कॅन्सल हे नाकात म्हणून केल्ले आमी हे केल्लेले आसा. पण तरी पण ते घेता. हय तरी पूण ते घेता ह्यो फोर्स आनी तेंच्यांनी पयलीं हे फोमेंतून पयलीं कितें उजोड घातलो आमकां खबर आहा. सगळे आमचे काजी बिजे सगळे तेंच्यांनी हे करून उडयला डोजर घालून. तेन्ना जर आमी विचार वयता जाल्यार आमकां हे इतिमासां धाडटा. ह्याचे जनसुनावणीक तुमी तुमचे मुद्दे मांडटले. हय मांडटले हय. गोवा 365 खातीर महेश कवळेकार आनी सानिका नागवेकर. शुक्रारा म्हापसा पेडे कामर गजन वाठारांत मिया खतीब हांच्या घरान अचकीत उज्यान पेट घेतलो. ह्या उज्यात सामान, पयशे, भांगरां आनी डॉक्युमेंटाचो लासून गोबोर जालो. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार पावून उजो आटोवपाक धाडलो. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. म्हापसा मतदारसंघातल्या पेडे वाठारांतल्या कामरखाजन ह्या भागांत रावपी मिया खतीब हांच्या घराक आयज उजो लागलो. ह्यो उजो लागिल्ल्या उपरांत ह्या वेळार तांच्या घरान कोणूच नाशिल्लो आनी ह्या उज्यान तांच्या घरांतले बरेच लुकसाण जाल्ले आसा. ह्या उज्यान तांच्या घरान आशिल्ले इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट तशेंच कबडान आशिल्ले कांय कपडे हांकां सगळ्यांचो जळून खाक जाल्लो आसा. ही म्हायती जेन्ना फायर डिपार्टमेंटाक जे उजो पालोवपी दळ आसा म्हापशेचे तांकां कळटाच तांच्यांनी ताबडतोब थंय वचून उजो पालयलो. पूण ह्या उज्यान तांच्या घराचे खुबशे लुकसाण जाल्ले आसा. कांय पयशे तांचे जळोन गेल्ले आसा. तशेंच कांय सामान, टीव्ही म्हण आनी खुबश्यो अश्यो वस्तू जळोन खाक जाल्ल्यो आसा. पूण हो उजो लागपाचें मेन कारण आसा तें अजून मुखार येवंक ना. फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन फायर डिपार्टमेंट करीत आसा. आयज आमकां पणजे ट्रिब्युनलान कोर्ट आसलो. आमी थंय केशीक गेल्ली आनी म्हाजे चेडे दोगूय कामाक गेले. आनी 12:30 कितें उजो लागलो. जेन्ना हांगासून धुंवर वयर येवंक लागलो शेजाऱ्या पाजाऱ्यांनी पळयले आनी आमकां फोन केलो. आमचो कोर्टान फोन बंद आसलो. मागीर आमी भायर येवन पळयलें फोना कोणाची येतात काय म्हणून. मागीर फोन उखल्लो हांवें भायर येवन. जाल्यार म्हाका त्या शेजाऱ्यांनी विचारलें काका खंय आहा तूं? हांवें म्हणलें पणजे हांव कोर्टान. तर हांगा म्हणलें उजो लागला घराक. हांवें म्हणलें घराक कसो उजो लागतलो? म्हटलं पालय म्हटलें. तर मला ताले आहा तुमच्या घरात. म्हटलं दार तोडा म्हटलं. ना जाल्यार म्हटलं नळ्यांसून म्हटलं सकयल देवा म्हटलं. कशें कितें तरी करा म्हटलं. दार उगडा. ते म्हटलं ह्यावटेन म्हटलं ताई ह्या चावटेन म्हटलं उकत्या. फाटल्यान म्हटलं उकत्या. ही घातल्या भितूरल्यान. कितें तर ते म्हणाले आमी 5 विकेटाक आपयला म्हणाले. कितें मागीर 5 विकेट येयली. 5 विकेटान येवन मागीर तो सगळो उजो पालयला. आलमारीन सगळे म्हाजे फायली आसल्यो जाग्याच्यो केशींच्यो सगळ्यो आनी घराचे डॉक्युमेंट आसले आनी शॉपाचे एक डॉक्युमेंट आसले म्हाजे ते गेले आनी म्हाजे पयशे आसले धंद्याचे कितें ते सगळे जळोन गेले. सगळे हे जाले सगळे गोबर जाले. अदमास उजो कसो लागलो कितें खबर कळ्ळें तुमकां? तो आमी नासली न्हू. आमी आसली जाल्यार सांगूंक शकताले. कितें आतां शॉर्ट सर्कीट जालो जाल्यार हांगा जातलो न्हू. शॉर्ट सर्कीट तर हांगा जावचो ना. हे मेन. बरें भायल्यान जर उजो लागलो जाल्यार पयलीं भायल्यान चुट्ट्यो बांदलेल्यो आहा तांकां उजो लागतलो. कितें
तर भायल्यानूय उजो लागोंक ना. सगळो उजो लागला खाली भितूर ह्याच रुमान उजो लागला. आता कसो लागतलो ह्या रुमान उजो? हांगासर खाली एकूच बल्ब हा. हांगा शॉर्ट जावंक शकना. शॉर्ट जाता जाल्यार मिटरा कडेन शॉर्ट जावंक जाय. ऑलमोस्ट कितल्या लाखाचे लुकसाण जालें? आता सांगूंक शकना हांव की माझ्याच स्वताच्या धंद्याचेच पयशे 2 लाख रुपया भितर गेले. ते जळून गेले. आणि भांगर आसले, चेड्याची चेन आसली, बायलेचो मंगळसूत्र आसलो आणि हे आसले कांकणां बिकणां आसली ती गेली जळून सगळी. ती कड्यान गेली. आणि ही गोदरेजची आलमार म्हाजी प्युअर गोदरेजची ती गेली. आणि एक हांगासर हे आसलें कावंटर आसलो एक व्हडलो लांबच्या लांब कावंटर आसलो तो गेलो जळोन. आणि हे आसले कॅमेराय गेलो जळोन. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आणि संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयचे सरकारी आनी प्रशासकीय कारभार कशे गचाळपणान चल्लात तें परत एक फावट उक्ताडार आयलां. काल आमी वास्कोचे अडखळींतले शारी भलायकी केंद्र दाखयले. ताच्या मुळा कडेन गेल्या उपरांत आनी एक सावळो गोंदळ हातीक लागलो. 2 वर्सां भाड्यान राविल्ल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी अजून आमचें भाडें दिवंक ना. ताका ऑफिसां सोडची पडटली. रवींद्र भवनाच्या अध्यक्षान सांगलें कारण पळयात. हेल्थ सेंटराचे वास्कोचे पोलिओ इम्युनायझेशन सेंटर तशेंच वॅक्सिनेशन सेंटर हे खंय तरी काल तुमकां आमी दाखयलेच. पूण तेचें फाटलें कारण ही जी परिस्थिती आसा तेचें कारण म्हटल्यार वास्कोचे रवींद्र भवनान हे खंय तरी फाटलीं 2 वर्सां ऑपरेट करताले जे वॅक्सिनेशन हांगा जातालें आणि तेच खातीर ते 2 वर्सां हांगा लोकांक बरी सर्वीस मेळटाले. पूण तेच्या पयलीं म्युन्सिपालिटी आसल्या थिंगासून तांकां खंय तरी शिफ्ट करपाक लागलें कित्याक रिनोवेशनाचें काम. पूण सद्या आयज आमी जेन्ना ट्रूथ फायंड आवट करपाक येयले की कित्या खातीर शिफ्ट जालें जाल्यार आमकां कळ्ळें की रवींद्र भवन खंय तरी फाटलीं 2 वर्सां तेंचो जो मेन ऑडिटोरियम आसलो तो खंय तरी बंद आसलो आनी तो खंय तरी आतां फंक्शनल जावपाचो. त्या भायर तेची AC प्लांट फंक्शनल जावपाचें. आनी हेच खातीर रवींद्र भवनान जे डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार आनी हेल्थ डिपार्टमेंट हे खंय तरी ऑपरेट जाताले हांकां खंय तरी खाली करपाक लायल्लें आसा. कित्याक 2 तारखेच्यान हांगा ऑडिटोरियम ओपन जातलो आनी लोकां खातीर ही कलेचो जो स्थान आहा हे कलेचें जे क्षेत्र आहा ते खंय तरी फूल फ्लॅश जातले. सद्या चालू आसाच पूण ते खंय तरी फूल फ्लॅश जातले. तेच खातीर हे जे मामलेदार ऑफिस, डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस आनी जे हेल्थ डिपार्टमेंट हांकां शिफ्ट करपाक लायल्लें आसा. कित्याक की ही जर हांगा आसली जाल्यार बाकीचे जे कलेचे जे प्रोग्राम्स, ड्रामा, नाटक जे वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स आहा हे खंय तरी करपाक मेळचे ना. आनी हेच खातीर मागला खंय तरी हे शिफ्ट जावपाक जाय. आनी अशें दिसता की वास्कोन खंय तरी जे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे ऑफिस आसपाक जाय जावं बाकीची डिपार्टमेंटल ऑफिस आसपाक जाय ती एकी कडेन खंय तरी आसपाक जाय. फाटली कितकीशींच वर्सां पळयता की ही जी ऑफिसीस आहा खंय तरी सेपरेट सगळी स्कॅटर्ड जाल्ली आसा ती. आनी त्याच खातीर लोकांक हेचो जाय तो त्रास जाता आनी लोक हांगासले मागतात की ही ऑफिसां एकी कडेन हाडची आनी लोकांक जे त्रास जाता तेचो खंय तरी सुटावो जावचो. नियोजन सारखे नासले काय सरकारी यंत्रणे बरोबर लोकांचेय कशे हाल जातात ते काल आमी दाखयले वास्कोच्या शारी भलायकी केंद्राच्या रुपान. आयज ते समस्येच्या मुळाकडेन वचपाचो आमी यत्न केला. रवींद्र भवनात डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, भलायकी खात्याच्यो कचेऱ्यो थाटिल्ल्यो. पूण आतां थिएटर सुरू जावपाचें आसा देखून तांकां परत आवयच्या घरा वचचें पडलां. पूण आवय पोटाक घालिना आनी बापूय भीक मागपाक दिना अशी कितेंची अवस्था सरकारी कचेऱ्यांची जाल्या. आयकात जयंत जाधवाक. वर्सान गेले कितें रिजन आसतलें. हेल्थ डिपार्टमेंट हो वास्कोच्या म्युन्सिपालिटी बिल्डिंगेन आसलो. पूण ज्या वेळाचेर तेंची रिनोवेशनाक आयले ते आयले रिक्वेस्ट केले आमकां की तुमचे कडेन जागो जर आसा जाल्यार आमकां दिवचो. त्या वेळाचेर 2 वर्सां पूर्वी आमी हेल्थ डिपार्टमेंटाक हांगासर म्हाका जर डॉक्टर रश्मी खांडेपारकर आसली त्या वेळाचेर आमी तांकां हांगा शिफ्ट केलें. 2 वर्सां वेवस्थीत आसलें. आमी तांकां जागो दिलो, लायट, फॅन सगळें दिलें, वॉशरूम, हावजकीपींग, सेक्युरिटी सगळें दिवन 2 वर्सां ते जालें. पूण आतां कितें जालां त्या वेळाचेर आमचो स्वतंत्र वीर सावरकर ऑडिटोरियम बंद आसलो. AC प्लांट रिनोवेशन आसलो. आतां 2 एप्रील 2024 आमचो स्वतंत्र वीर सावरकर ऑडिटोरियम चालू आता. AC प्लांट ऑलमोस्ट एट द कंप्लिशन एंड कमिशनिंग स्टेजीर आसा. म्हणून आमी हेल्थ डिपार्टमेंटाक, डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदाराक सगळ्यांक आमी एक रिक्वेस्ट लेटर दिल्लें की बाबा तुमी आतां दुसरे कडेन शिफ्ट जाय. कित्याक जेन्ना स्वतंत्र वीर सावरकर ऑडिटोरियम चालू जातलो जनतेक, कलाकारांक, ऑडियन्सांक गैरसोय जातली. खंय तरी ते हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या मदल्यांच्यान वचून ते भितर सरतले, मामलेदाराच्या भितरल्यान की डेप्युटी कलेक्टरान. पूण हेल्थ डिपार्टमेंट एक स्टेप फुडें वचून तेंच्यांनी आपले प्रिमायसीस शिफ्ट केली. म्हाका दिसता खंय तरी RTO ऑफिस आहा तेच्या सकयल. हांव काल तें RTOन गेलो तेन्ना हांवेंय पळयलें
एक गैरसोय जाता, ते भायर बसता खुर्च्यांचेर खंय तरी बसला कितें करता आनी मागीर मिडियाचेरय रिपोर्टिंग जालें, गोवा 365 रिपोर्ट केलो. पूण हेतून कशें आसा की जे आदलो जागो जो आसलो म्युन्सिपाल्टीचो तो म्युन्सिपाल्टीन तांकां दिवचो न्ही. हांवें चेअरपर्सन गिरीश बोरकर आनी सीओ कडेन उलयलो, आदर कावन्सिलरा कडेन उलयलो, ताका एकोमोडेट करा म्हणून. पूण तेंचोय कितें इश्यू आसा की कितें तरी तेंची रेंट आनी कितें तरी दिवपाचें आसा. आय थिंक इट वील गेट सॉर्टेड आतां. डायनॅमीक मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर विश्वजीत राणे आसत, दोतोर प्रमोद सावंत, संकल्प आमोणकर, दाजी साळकार, मोविन गुदिनो हें सॉर्ट आउट करतले आनी ताका एक प्रॉपर प्लेस, एक परमनंट प्लेस मेळचो हेल्थ. कित्याक हेल्थ शूड बी द प्रायोरिटी न्ही. पळोवपाक गेल्यार हेल्थ डिपार्टमेंट म्हणून जावं डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार हेंचो इशू खंय तरी MMC वांगडा आसा आनी त्याच खातीर खंय तरी रवींद्र भवन अडकला अशें दिसून येना. हय बरोबर आसा. आमी जेन्ना लेटर केलें मामलेदारा कडेन पयर हांव उलयल्लो पर्सनली, डेप्युटी कलेक्टर ते म्हणटा आमी आमचें लेटर कलेक्टराक फॉरवर्ड केला. तेय म्हणटा की एकाद म्हयन्या भितर 2 म्हयने आमी शिफ्ट करतले. पूण तेजो रेंट इश्यू सॉल्व जावपाक जाय न्ही. म्हाजे कडेनय 2 वर्सां रावले, तेणी म्हाका रेंट दिवंक ना. दे हॅव नॉट पेड द इलेक्ट्रिसिटी बील. देर इज अ डिफरन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बील बिटवीन ते येवच्या पयलीं आनी आतां. उदकाची दिवना, लायटीची दिवना, रेंट दिवना, हाऊस किपींग, सिक्युरिटी सगळें आमी करता. जनतेची सेवा म्हणून हांवें केला. ह्या जनतेची गैरसोय मामलेदारांक कोण येता, कलेक्टरान येता, हेल्थान, पूण हे कंटिन्यू जावं शकना न्ही. 2 एप्रिलाक म्हाजो स्वतंत्रवीर सावरकर ऑडिटोरियम चालू जाता. दे ऑल्सो हॅव टू वेकेट न्ही. थळावो आमदार, भलायकी मंत्री आनी सरकार हे प्रस्न जाग्यार घालतले अशें रवींद्र भवनाच्या अध्यक्षान सांगले खरे. पूण भलायकी सारक्या मळार लोकांचे हाल चल्ल्यात हेवूय वास्तव. भलायकी खातें आनीक कितलो तेंप ते कडेन आडनदर करत रावतले होवूय विचार करपा सारकोच प्रस्न. गोवा 365 खातीर हिरू महाले आनी सानिका नागवेकार. लूट आनी भ्रष्टाचाराचे धडे भाजपाच्या डबल इंजिना सरकारा कडल्यान शिकपाक जाय अशें म्हणत सावयन पत्रकार परिशदेंत भाजपाचे आरोपाचो फारपेट केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयान आयल्लो त्या वेळार गोंयान विकास कामांचो धूप केल्लो. हो विकास फकत मोदीक दाखोवपाकच करताले कितें? नॅशनल खेळा वेळार 10 कोटी मोडले म्हणटात ते खंय मोडल्यात ते डबल इंजिनान सांगचे. हो पयसो पचपाक दिवचे नात. हो विशय मुखार व्हरतले अशें सावियो कुतिनोन सांगले. आयकात सावियोक. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी गोंयांत जेन्ना आयिल्लो तेन्ना कितलीशीं कामां जाल्लीं ऑल ओव्हर आनी तेन्ना बी आमी हो आवाज केल्लो ताजेर. आनीक आमी आतां RTI काडल्या तेतूंतल्यान आमकां दिश्टी पडटा की 33 वर्क्स एक्झिक्यूट केल्ले आसात. तातूंतले 10 वर्क्स टेंडर जाल्लीं पयलींच आनी 23 वर्क्स विदाउट टेंडर. डायरेक्टली कॉन्ट्रॅक्टर आपोवन ऑन नॉमिनेशन बेसिसाचेर काम दिल्लें आहा. आनी हे जे काम दिल्लें आहा ते कशे भाशेन सामकें एक्झॅजरेटेड एमावंट्स हे जाल्ले आहा ते हांव एक्सप्लेन करपाक सोदता तुमकां. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, तुमी कवर केल्लें जेन्ना ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर लँड जाल्लो फातर्डा स्टेडियमा फाटल्यान, थंय हेलिपॅड करपाचो एक काम आशिल्लें. आनी त्या कामाक हेलिपॅड करपा कामाक जो एस्टिमेट एप्रूव जाल्लो आहा that is 52.63 lakhs. त्या हेलिपॅड जंय हेलिकॉप्टर लँड जाल्लो थंय एक पाथवे कॉन्क्रिटाचो 15 ते 20 मिटराचो हो पाथवे सोडून आनी कांयच जावं नासलें थिंगा. आनी 52 lakhs कसले कामां ते आमकां खबर ना. इम्प्रुवमेंट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर अराउंड KTC बस स्टँड ताका 70.84 lakhs दाखयता. आनी आमकां तें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें ते भाशेन ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान ती 2 व्हडलीं झाडां आनी फाटल्यान स्टेजी फाटल्यान थोडीं झाडां आनी स्पीड ब्रेकर जे आशिल्ले ते काडले. त्याच परस आनी कांयच कसलेंच काम करना. पूण 70.84 लॅक्साचे हें दाखयता. मागीर इम्प्रुवमेंट ऑफ एस्टिमेटेड ग्राउंड आयनॉक्सा मुखार जो हॉट मिक्स बी घातिल्लो आसा ताका 9 crores 34 lakhs. इमेजिन 9 crores 34 lakhsaचो हें दाखयता, एक्सपेंडिचर दाखयता. एक अनेक काम इंटरेस्टिंग जे आसा हॉट मिक्सिंग एंड टारिंग ऑफ रोड फ्रॉम कलेक्टर ऑफिस टू आर्लेम सर्कल एट फातोर्डा म्हणटा 5 crores 35 lakhs. जेन्ना एक काम एक्झिक्यूट करता जाल्यार जेन्ना काम चालू आसतना मेजरमेंट शीट म्हण आसता, मेजरमेंट बुक म्हण आसता, MB म्हण आसता. सो तेजेर रिकॉर्ड करपा आसता कितलें काम केलें. सो आमी तें मागिल्लें. सो आमकां रिप्लाय दिता ते इट इज नॉट अवेलेबल इन द फायल. म्हळ्यार वेदर बिल्स प्रिपेड जातली काय डायरेक्टली तो अमाउंट फारीक जातलो तें खबर ना. इतली व्हड प्रमाणान करप्शन हें तुमी करतात आनी वयल्यान तुमी ऑर्डर धाडून सांगता की आमी विकसीत भारत आनी अशें सगळी घोशणा दिता. आमकां हाजेर इन्क्वायरी जाय सांगपा म्हळ्यार की हे इतले पयशे एक्चुअली मोडला काय कशें कितें जालें तें. आमी इतल्याचेर थांबपाना. आमी मुखार वयतले. वी वील सी दॅट पब्लीक मनी इज नॉट अलाउड टू बी लुटेड लायक दीस होलसेल.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी शिवानी सांगेलकार. RTI आणि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायबल अफेअर्स दिशा फाउंडेशनाच्या जोड पालवान आध्यात्मिक सर्वे करतली. स्थलांतरिताचो आंकडो जाणा जावन घेवपाच्या हेतान हो सर्वे जातलो. आदिवासी समाजाच्या सगळ्या आंगाचे उदरगती खातीर वावुरपी आदिवासी वेव्हार मंत्रालयाच्या उपक्रमाखाला आदिवासी संशोधन संस्था TRI दिशा फाउंडेशनाच्या जोड पालवान ट्रायबल पॉप्युलेशनाचेर सर्वे करपाचें थारायलां. राज्याच्या सांस्कृतिक आणि इतिहासीक फाटभुंयेर आदिवासी लोकसंख्येची महत्वाची भूमिका आसा, पूण आदिवासी स्थलांतराचेर डेटाचो उणाव आशिल्ल्यान प्रभावी धोरण तयार करपाक आडमेळी येतात. मायग्रेशन सर्वे आमी करपाचो हेतू म्हणजे कितें आसा की लोकांच्या जे लोक थोडे मायग्रेट जाता एक जाले, दुसरे मायग्रेट म्हणजे कशें आसा विलेजींतले लोक शहरांत पावता, कित्याक येता तांचें कारण कितें जाणून घेवपाचें आमचो प्रयत्न आसा. आनी तेणे करून त्या लोकांक आमी प्रोत्साहन करून त्यांच्या विलेजीनूच आमी तांकां कितें तरी करपाक किंवा तांकां कितें तरी मार्गदर्शन करून तेंचे लायव्हलीहूड विलेजीनूच कशें वाडचें आनी तेंच्या विलेजीनूच आपली सस्टेनेबिलिटी कशी करची ह्या सद्यामान ह्या संदर्भांतल्यान आमी सर्वे हातीन घेतलेलो आसा. आणि दुसरें घर एक समज भंडारी समाजाच्या किंवा बाकी समाजाचे आहा जाल्यार थंय वयचो ना तो. त्या घरान समज तो गेलो जाल्यार जाता कितें की ही म्हायती फक्त म्हाजेच कडेन व्हरपा आयला अशी खंय तरी लोकांची दिशाभूल जाल्ली आहा. हांव कळकळीची विनंती करता की लोकांनी सहकार्य करचें आनी जाता तितलो आमचे जे दिशा फाउंडेशनाचे जे ऑफिसर किंवा दिशा फाउंडेशनाचे जे लोक सर्वे करपाक वयतले तांकां सहकार्य करून म्हायती दिवची. ही म्हायती सरकारा कडेन पावतली आनी ही म्हायती टोटली आमचे कडेन गुपीत आसतली. तेही आम्ही पंचायतीमध्ये पंच आणि सरपंच यांना दाखवतो, तो सपोर्ट मिळतो, पण आमचं म्हणणं आहे की अजून सहकार्य इतर गावांमध्येही वाढलं पाहिजे. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. परतून घे एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. सप्तकाच्या शेवटाक सोबीत आनी नितळ मळब पळोवपाक मेळटलें, पूण गरम तापमानाक लागून भोंवपाच्या प्लॅनांनी आडमेळी येतात. हवामान विभागाचो अदमास. थंडायेक सुरवात जातली, पूण दीस वता तशें हवामान चड गरम जातलें. चडांत चड तापमान सुमार 32 आसूं येता. कांय वाठारांनी राती कडेन गरमी वाडूं येता. उणें तापमान 23 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावतलें. वाडट्या तापमानाक लागून उश्णतायेचो मार वाडटलो. शेनवारा गरम मळब आनी वादळी वारो. शेनवारचें तापमान 32 आनी 23 डिग्री सेल्सियस. कांय सुवातींनी पडटले धुकें. बोट दर्याक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.